Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. 26,37,000 doses आम्ही गोंयांत दिल्ले आसात. And this is comprising all the vaccination, first dose, second dose, precautionary dose to children in the age group of 15 to 18, etc. etc. Government of India very planfully, very thoughtfully स्टेजीनी हो कोविड वॅक्सिनेशन प्रोग्राम राबयल्लो आसा. तुमकां जर याद आसत जाल्यार सुरवातीक इन द मंथ ऑफ जानेवारी 16 जानेवारी 2021 हेल्थ केअर वर्कर्स स्टार्ट जाले. तेजे नंतर फ्रंटलायन वर्कर्स जाले. तेजे नंतर 60 वर्सां वयले लोक विथ 45 अबाव 45 विथ कोमॉर्बिडिटीज आयले. तेजे नंतर ऑल अबाव 45 विथ कोमॉर्बिडिटीज आयले. तेजे नंतर ऑल पीपल अबाव 18 इयर्स आयले. आनी आतां रिसेंटली आम्ही स्कूल गोईंग चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 18 घेतले. तेजे नंतर आम्ही बुस्टर डोज फॉर ऑल दोज अबाव 60 विथ कोमोबिड कंडिशन्स घेतले. एंड नाव फ्रॉम टुमॉरो ऑनवर्ड्स, दॅट इज फ्रॉम 16th March 2022, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हॅज टेकन वन मोर इनिशिएटीव आणि आम्ही वॅक्सिनेट करपाक सुरवात करतले फाल्यां सान, दॅट इज Wednesday 16th March 2022, all children in the age group of 12 to 14 years. So ह्या सगळ्या भुरग्यांक कॉर्बेवॅक्स नावाचें एक बरें वॅक्सीन अगेन्स्ट COVID-19 ऑलरेडी द स्टेट हॅज रिसिव्ड. आनी सगळ्या भुरग्यांक फाल्यां हो प्रोग्राम लॉन्च जातलो आनी जाता तितले बेगीन सगळीं भुरगीं आमी वॅक्सिनेट करपाचो प्रयत्न करतले. आमच्या एस्टिमेटा प्रमाणे एंड एज पर द गव्हर्मेंट एस्टिमेट वी हॅव अराउंड 50,000 children in the state of Goa who should receive this vaccine. This vaccine is intramuscular vaccine. जशें आमी पयलीं तोपताले तशेंच vaccine. There will be 2 doses given at a gap of 28 days. सो सगळ्यां कडेन मागता की हें वॅक्सीन सगळ्यांनी आपल्या भुरग्यांक जे जे एलिजिबल आसात फ्रॉम द एज ऑफ 12 years अप टू 14 years ह्या दरात. जी भुरगीं 12 वर्सां सकलीं आसात तांकां हो डोस लागू जायना आणि जी भुरगीं 14 वर्सां सोपून 15व्या वर्सान आयल्यात तांकांय बी लागू जायना. फक्त 12 ते 14 वर्सां ह्या पिराये मेरेन जी भुरगीं म्हणजे 13 वर्सां कंप्लीट जालीं पूण जांकां 14वें लागूना अशीं भुरगीं आनी 12 वर्सां जांकां लागून जालीं अशीं भुरगीं ह्या सगळ्या भुरग्यांक हो डोस दिलो वतलो. दीस इज अ टायम टेस्टेड वॅक्सीन. हेजेर खूब ट्रायल्स जाली आनी म्हणून इतलो वेळ लागलो हें वॅक्सीन आमकां हाडपाक. हेका इमर्जन्सी युजेज ऑथरायजेशन दिल्लें आसा आनी अशें दिसून आयलां की 28 दीस दवरप इज व्हेरी सेफ. फ्रॉम आवर पॉयंट ऑफ व्यू वी आर ट्रायींग बोथ द मेथड्स. स्कुलांनी वचून हें करपाचें बिकॉज स्कूल्स हॅव रिओपन नाव. सो आमकां स्कुलांनी गेल्यार बऱ्यापैकी भुरगीं मेळूंक शकतात आनी हें वॅक्सीन घेवपाक आमचे वॉट यू कॉल कन्सेंट इज नॉट मॅन्डेटरी. बट ऑफकोर्स पेरंट टीचर एसोसिएशन मिटिंग्स, टिचरांचें इन्फॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ IEC विल बी डन. आमी आजूय बी प्रेस रिलीज वगैरे दिल्ले आसा.